हेदोड्या नगरगावच्या 80 रस्त्याच्या बांदकामाक सोमारच्यान सुरवात जातली। हो रस्तो जावपाक 1 म्हयन्याचो कालावधी लागतलो। ताका लागून हेदोड्या नगरगावच्या रस्त्याची येरादारी 1 म्हयनो बंद उरतली। अभयारण्य आशिल्ल्या कारणान डांबरीकरणा बदला पॅवर्स घालून हो रस्तो करतले। हो रस्तो करपाक 48 लाख रुपया मंजूर जाला। आम्ही सध्या हेदोड्या नगरगाव रस्त्याचेर आसा आणि आमकां खबर आसली की ह्या रस्त्याचे काम पायाभरणी आसा ती काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्या हस्ते झालेली आणि ह्या रस्त्याचे खरे काम म्हणटा ते फाल्यांच्यान सुरू जातले। फाल्यां सोमारच्यान ह्या कामाक सुरवात केली गेली वयतली आणि एकूण 1 म्हयन्याची कालावधी ह्या रस्त्या खातीर लागतले। ह्या रस्तो जो आसा ह्यो खूब पिड्यार जालोलो आणि रस्तो जावपाची ही मागणी गेल्या कित्येक वर्सांच्यान जोरदार आसलेली, पूण ह्यो रस्तो हा तो वन खात्याच्या रडारीर येता आणि ताका लागून ह्यो रस्तो जाय नासलेलो। पूण स्थानिक आमदार हा तेंच्यांनी हेजे प्रयत्न करून अखेर ह्या रस्त्या खातीर पास करून हाडलो आणि अखेर ह्यो रस्तो जाता हे खूब बरी गजाल आसा। ह्या रस्त्या खातीर एकूण 3 गांवांक हेजो फायदो जातलो, तो नगरगाव, ठाणे पंचायत आणि कोपर्डे आणि एकूण 48 लाख रुपीस ह्या रस्त्या खातीर रस्त्याच्या कामा खातीर लागता। वन खात्याच्या भितर येता, ताका लागून हांगासर डांबरीकरण जावं शकना, पूण पेवर्स गेले वयतले आणि फाल्यांच्यान हेजें काम सुरू जातलें आणि 1 म्हयन्याची कालावधी जातली। ताका लागून फाल्यांच्यान ह्यो वाहतुकी खातीर रस्तो हा तो बंद आसतलो आणि लोकांनी हेची खबरदारी घेवपाची आणि जे काम सुरू आसतलें ताका सहकार्य करपाची अशी मागणी केली गेली वयता। ह्यो रस्तो जाले जाल्यार सगळ्यांकूच फायदो आसा, ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ह्यो रस्तो पूर्ण करपाचो आणि लोकांक सुरळीत तेजे वाहतूक खातीर करपाचे अशी मागणी आसा। हेदोड्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।